This is used by all the government agencies all over India, including Vishwajit's FDA. विश्वीज ताली FDA सुद्धा हे यूज करता आणि हे रिकमेंड करता. सो आमी खंय तरी खंयचे तरी वेगळें कितें तरी हाडून डिस्कवर करून टेस्टिंगाक यूज केल्लें ना. आनी हे रिलीज लॉन्च केन्ना रिसंटली लॉन्च जालें हें रिसंटली मीन दीस इयर ओनली 30 जानेवारी 2018 रिलीज केला. कोणें रिलीज केला? राधा मोहन सिंग, एग्रीकल्चर मिनिस्टर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. म्हणजे विश्वजीत राणी ज्या पक्षांक आसा त्या पक्षाचो एक केंद्राचो मंत्री हे लॉन्च करता. सो आमकां अजाप दिसलें की विश्वजीत राणे हांकां चॅलेंज करता, काँग्रेस पक्षाक चॅलेंज करता. आमकां कोण आपयता की हांकां आमी तयार केलें ना, नुस्तें आमचें न्ही, आनी हे टेस्ट किट जो यूज केलो तो किटूय आमचो न्ही. आनी एज फार एज आमचे डिबेट आसा एक्स CM जावं आमी तयार आसा. पूण आमचो NSYचो प्रेसिडेंट राज मुलायन खूब काम केलां, काल टेस्टिंगाकूय खूब काम केलां. म्हाका दिसता तशेंच कितें डिबेट आसा जाल्यार पयलीं आमच्या राज मुला कडेन NSYच्या प्रेसिडेंटा कडेन पयलीं तांणी डिबेट जावन तो पास जावचो. तेजे नंतर आमी एक्स चीफ मिनिस्टर जे आसा तेंचे कडेन हें करचें. परमिसिबल लिमीट हें खंयच्यान कितें आयलें आनी कशें. सपोज तें परमिसिबल लिमीट आसा आनी तुमी तुमचे रिपोर्ट्स म्हणटात जाल्यार तुमचे डायरेक्टर जे आसा FDA आनी स्वता विश्वजीत राणेन लोकांक सिद्ध करून दाखोवपाक, लोकां भितर कॉन्फिडन्स येवपाक म्हाका दिसता 1 म्हयनो ते एक परमिसिबल लिमीट कितें तें तुमी डिसायड करात पब्लिकली. आनीक लोकांक कळोनी की इतली परमिसिबल लिमीट. सो तितली आमी परमिसिबल लिमीट लावया नुस्त्याक. तुमी 1 म्हयनो खाया नुस्तें दोगांय, FDAचे डायरेक्टर आनी हेल्थ मिनिस्टर. आनी हें पब्लिकली करुया डेली. लोकांक कळटलें बाबा हें परमिसिबल लिमिटान घातलें हें केल्लें नुस्तें दोगांय खातात जाल्यार हें नुस्तें सामकें खावपाक सेफ.